SBS पला न्ही घे ना पे करून देऊ आणि तुमचं हे करून द्या मेसेज करता मला हॉटस्पॉट घे मोबाईल तो हॉटस्पॉट घे तो वायफाय ना आता ना कंप्यूटर वायफाय डेली घेता मैं असिस्टंट मॅटर नशी राव एक मिनिट दोघी नर्सिंग आपण दिसत नाही का थैंक यू Feel like I have taken the dose. It is a painless vaccine, and all of the staff of CSC Varpur have been taking this vaccine. This is the second round of COVID-19 vaccine. First round was successful, and today we are having the second round of vaccines. We have taken the first dose today. Second dose will be after 28 days, and based on the first round, our experience is that nobody has got any adverse effects from this vaccine. These vaccines are very safe, and I urge all the other staff to take the vaccines, and we see that we will come out successfully over this COVID-19 crisis. Thank you. माझें नाव डॉक्टर श्याम रघुनाथ काणकोणकर। हांव इंचार्ज आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वालपयचो। म्हजें भारत सरकाराचे वतीन प्लस गोंय सरकाराच्या वतीन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आमची हेल्थ मिनिस्ट्री जी आसा विश्वजीत राणे म्हूण आमचे हेल्थ सेक्रेटरी आसा म्हूण तांच्यांनी वेवस्थीत आमकां हांगा कोवीड कोशील्ड वॅक्सीन अवेलेबल केल्ले आसा अंडर गायडन्स ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर दिसा। तातूंत म्हजी टीम DHSान सगळे CMOs काम करता अंडर गायडन्स ऑफ डॉक्टर दिसा। ताज्या अंडर आमी काम करता आनी वेवस्थीत लोकांक कोवीड शील्ड वॅक्सीन दिवपाचें सुरू जालें। गेल्या शुक्रारा आमी कोवीड फर्स्ट 100 लोकांक आमी दिवपाचे प्रयत्न केल्ले। तातूंत थोडे लोक 63 वॅक्सिनेशन जाले। आज सडनली शुक्रारा आमकां कळोवन आयलें की आज मंडे आज आमी वॅक्सिनेशन हांगा दवरचें आनी आमी सगळी तयारी केली आयतारा येवन आनी आज 100 लोकांक आपयला। तातूंत प्रायवेट जे आसा दोतोर आमशेकर आसा तांची टीम बी येतली आनी आमी अचीव करतले 100 जावपाची शक्यता आसा। कारण आमी जे कोण एनरोल जावन आशिल्ले तांकां पासून एनरोल करून घेतले। तातूंत म्हजी टीम जी CSC वालपयची आसा तातूंत
डॉक्टर अभिजीत वाडकर आसा, अकीफ शेख आसा, आनी काही म्हजे दुसरे मेंबर्स जे काम करता आनी जी पॅरामेडिक्स म्हजी टीम आसा ती बऱ्यांतली बरी काम करता आनी आमी फूल 70 तालुक्यान जितले आतां फ्रंटलायन वर्कर्सांक सुरू आसा हेल्थ वर्कर मागीर फ्रंटलायन वर्कर्स मागीर मॉर्बीड कंडिशन जे लोकांचे आसा तांकां वेवस्थीत 70 तालुक्यान लोकांक वॅक्सीन दिवपाचे प्रयत्न करतले. कदाचित वायट दिसता की आमकां एवरी डे पेशंटांक आमकां कोवीड पॉझिटिव्ह शिफ्ट करचें पडटा आमच्या मडगांव हॉस्पिटलान हॉस्पिटल्स येवन, कारण आज पासून सकाळी एक हॉस्पिटलान पेशंट शिफ्ट केला आमी आत्तां एक 10-20 मिनटां पयलीं. तेन्ना म्हजी एक विनंती 70च्या सगळ्या लोकांक की तांच्यांनी कोवीड वॅक्सीन शीट जें आसा तें आमकां एवेलेबल आनी तांचें जेन्ना ऑनलायन जातलें आनी तांचो शेड्यूल डेट्स आमकां येतली तांच्यांनी वेवस्थीत खंय आसा थंय येवन घेवचें. प्लस सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वेअर करचो तांच्यांनी आनी सॅनिटायझर ना जाल्यार हँड वॉशींग टॅक्नीक फॉलो करची. हें जर करीत जाल्यार कितलेंच आमी कोवीड पयस करूंक शकता. आनी जर वॅक्सीन घेतलें ना जाल्यार ताजो वायट, जर कोवीड जालें जाल्यार ताजो वायट परिणाम जावपाचे आनी निमाणें म्हणटा तें कॉम्प्लिकेशन जावपाक शकता. ताका लागून म्हजी एक विनंती की कोविशिल्ड हें वॅक्सीन बऱ्यांतलें बरें, कारण हांवें स्वता घेतलां, म्हाका एक सायड इफेक्ट ना ताजो. आनी हांव म्हजी एक विनंती हेल्थ वर्करांक सगळ्या की तांच्यांनी अवश्य फुडें येवन ती वॅक्सीन घेवचें. जरी आपलें नांव ना जाल्यार आमच्या रिक्वेस्ट करतो एनरोल करचें म्हणून घेवचें ताणें, ही म्हजी विनंती. So according to our information, No any side effect to me. Even within 2 minutes after taking the vaccine, I was very gear up with my work at CSA Valpur because to monitor the program, and there is no any complaint. Today is the 4th day for me after taking a vaccination. No fever, no giddiness, nothing. Though my age is 62 years, still I am not having any comorbid condition and I am very safe. thank you.